ना कित्याक आम्ही कोणाकडल्यान कितें घेतलेले ना आणि आम्ही कोणाकडल्यान कितें मागितलेले ना. आम्ही आसा थंयच आसा. ज्यांनी घेतले पळय कितें घेतले आसा की ज्यांची फायल्स कितें आसा खंय आसा दाबलेली तांकां लस दिसपाक जाय. आमकां वोटर्साक आणि आमच्या लोकांक लस काँग्रेस कार्यकर्त्यांक लस दिसपाक गरज ना. आज हांव तुमच्या समोर थोडेशें कितें सांगू शकता ते हांव केन्ना म्हणेल ना. आज ज्या आम्ही लोतली आयलेले आसा नाव घेना तुमकां खबर आसा. सदांच he always used to say I have given 2 Congress offices to Congress party, North District and South District, and we were feeling proud that he is the one who has given something to the Congress party, that is the offices. But my dream is, before getting the ticket but my dream is to give an edifice when you are building Congress. The person, these people, हे जे 8 जण गेलेले आसा यांनी आमकां सगळ्यांक धोको दिलो. इतलेच न्ही, यांनी धोको दिलेला आसा देशाक. भाजप सरकार सदां म्हणटा हे देशद्रोही, कितें उलयला हे देशद्रोही. आज ज्या भाजप सरकाराने देश विकपाक काडलेला आसा, जो मनीस रेल्वे स्टेशनार च्या विकतालो त्याने आज रेल्वे स्टेशन विकून उडयलेले आसा. कोणा? एका पार्टी. आज ते देशद्रोही का आम्ही देशद्रोही? हू इज देशद्रोही? आज हे आमचे लोक 8 जे तांकां देशद्रोही जॉईन झालेले आसा, हे कोण? हे देशवासी, देशभक्त का देशद्रोही तांकां जॉईन झालेले आसा. नाव कोणाचे घेना पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आज आमकां खरेंच लस दिसता आणि आज आम्ही मुखार आमचे बायलां सगळी मुखार येतली आणि आम्ही तांकां सगळ्यांक धडो शिकयतले. आज आम्ही ठरलेले आसा, बायलांनी सगळ्यांनी ठरलेले आसा. आमचे दादले आमचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसा, आमचे सगळे पाठीशी आसा आणि आम्ही मुखार वतले. आम्ही प्रत्येक ऑफिस बेराक सांगितलेलं आसा आमकां लस दिसपाची गरज ना. आम्ही वोटर्सा समोर मुखार वतले आणि वोटर्सांक सांगतले की तांकां लस दिसपाक जाय ज्यांनी पार्टी चेंज केलेली आसा. त्यांनी अशा लोकांक हात जॉईन केलेले आसा ते देश विकपाक भायर सरलेले आसा. आज आमचो लीडर राहुल गांधी, he is walking on the roads for 5,570 kilometers he'll be walking. Now today, instead of joining the hands to him, these people are just betraying the party. You see the mammoth gathering in the south, wherever our leader Rahul Gandhi is going. You see the people behind him, and this is what we feel ashamed of, these people who have joined the other party, which is all the time about to destroy our nation. आता 4 लोकेशनाकडे आमच्या लोकांक बंद केल्ले आसा. 4य रस्त्यांचेर बंद केल्ले आसा. म्हणजे पळय, दिस इज अनडेमोक्रेटिक. तांकां सोडा येवन न्ही तांकां न्ही. सगळ्यांच्यो गाडयो सगळ्या रस्त्यांचेर बंद केल्ल्यो आसा. कोणे ऑर्डर दिल्या? पब्लिक रोड. पब्लिक रोड. तांकां दिलं परमिशन लेटर. आता पळय सगळे फोन येता. इवन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटाक बंद केला, व्हायस प्रेसिडेंटाक बंद केल्या, सगळ्यांक आडान दवरल्या. कित्याक? येवं न्ही मरे. इतके भितर वी आर नॉट वायलंट पीपल. वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट. थोडे आतां एश कोताय जाल्यार उपरांत कितें कोतले सांग. आम चिडून मातले, आमकां दवरपा नाय. हें कितें? आतां आम काँग्रेसा आसल्या कितू वर्स जालें हांव जाणटे जायते येयली आनी हे भाशेन कोताय पयशांक लागून आमगे मनशांक सोडपा लाय आनी रिजायन जावं म्हूण सांग तेका आनी कॉन्टेस्ट जावं. रिजायन जावं मागीर दाखयता आमी. इतलो केला तो. लास्ट 4 दीस जाले ताचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवता. लोक रावल्या ताका. तो म्हणटा एकूच फावट रावनी इलेक्शनाक. तो पळय म्हणटा आपणाचो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफीट आतां मेवल्या ताका न्ही. पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफीट ताचे कॉन्स्टिट्युएंट दिवंक सोदता ताका, पॅकेज दिवंक सोदता ताका. तपासतात जाल्यार रिजायन जावन रिइलेक्ट जावनी. ओके, आपल्यागे दारांक घेवपा देखून रेडी ना तो. ब्लॉक प्रेसिडेंट मानुएल गोवेचो. I'm a block president. I have worked very hard. All the voters, they have
given us the trust for the Congress. And I tell you, I went from house to house, we canvassed, and he got elected. I'm not worried where he has gone, maybe any party or not, I'm not concerned. What is that? The word given during the time of the election, where I was present, that I will never leave the Congress. Right. That was my that he said. That word he should keep. For that, we are disappointed. Thank you. Tell the police to leave them. Let them come. Let them come. We are also आम्ही दाखोवपा येयलाय आमदाराक जे लोकांन वोट करून हाडले ते आज बेमान जाला डिफेक्शन वी हॅव कम टू कंडेम दिस डिफेक्शन व्हॉट ही हॅज डन जे केला आयज तुमचे पार्टीचो म्हणून लोक आयल्लो ना इट इज ऑल ओव्हर गोवा लोक आपणाचे खुशेन आयला टू शो द डेमोक्रेसी जे आमची डेमोक्रेसी आसा ती हे 8 जण आमदार काँग्रेसान सावन बीजेपीन गेले ते लोक दिसान बोर्ड मारतात सोडा काय म्हणून बिकॉज इट इज इट इज अ पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन आम्ही हिंगा हे करूंक गेला वी हॅव कम टू शो सोलायटी ऑल द पीपल हू आर हियर टू शो दॅट वी आर हियर फॉर डेमोक्रेसी सगळ्या आमदारांच्या घरावरले तुम्ही सगळ्या घरा 8 जणांच्या शुअर 100% सगळ्याच्या घरा वयली वी हॅव कम हियर चिटीड द वोटर्स लोकांक फुटयला तेमी एक पार्टीन वोट करून हाडले ते दुसऱ्या पार्टीक गेले दे शूड हॅव गट्स टू रिजाइन अँड रिकॉन्टेस्ट ऑन बीजेपी ते सांगूंक आयले जाय इट इज नॉट टेक काँग्रेस काँग्रेसाचे जिखचे आणि दुसरे पार्टी वचचे हे हाव दे आर डुईंग इवन देवाक दिसा फुटयला तेमी आज इवन आफ्टर टेकिंग ओथ विथ ऑल द गॉड देवळान बांबोली कुरीस तशेंच दर्गान वी हॅव कम टू show this to Mr. Alexio Sequeira, who has betrayed the people of Nove, not even Nove. He has betrayed the people of all over Goa. Alexio Sequeira, हे माझ्या आमदारान पळय केला. I am the voter of Alexio Sequeira. First I am the voter. हे जे पळय ताणें केला ते म्हाका दिसता एक घाणयारें एक ताणें चर्चीन मस्जिदान देवळान वचून सगळ्याक सोपूत घेतलो आणि ही ऑल्सो ऑलवेज से की आपण एक डिवोट मनीस म्हणून की भक्ती मनीस म्हणून पण हाणें लोकांचो आणि लोकशाहीचो अत्याचार केला हाजे वांगडा आमी उबे रावल्या आमच्या वांगडा उबे रावन हाणें म्हणलां की आपूण केन्नाच बीजेपीन वचपाचो ना म्हणून आपण घरा वचपाक तयार आसा पूण आनी हाच्या उतराचेर आमी लोकांक आश्वासन दिल्लें की हो मनीस सारको आसा म्हूण कित्याक काँग्रेसीन आसलो म्हूण पण सदांच एक डावट येतालो पयलीं साकून की 1999 म्हाका रिकलेक्ट जायत जाल्यार की हाणें पयलो सरकार लुईजिन फलेराचो सरकार हाणें सकत वाडयल्लो आनी हांव सदांच पार्टीक सांगतालो ह्या मनशाक तुमी केन्नाच पावचे नाका म्हणून आनी हाचेर जॉन फेर्नांडीस आसलो जेन्ना पळय अध्यक्ष आसलो ताणें हेका सस्पेंड केल्लो पार्टींतलो कित्याक हाची कर्मां तांकां खबर आसली पयलीं साकून आनी हो मनीस कसलो नालायकी तो This protest will continue. And as long as he steps in. Party wanted to give ticket to Everson. कळटा का न्हू हे काँग्रेसमॅन म्हणटा तेचो हे पूण हे फोटिंग मनीस पळय न्हू आमगेले अलेक्सियो सेक्वेरा असले ही इज अ लिव्हिंग डेव्हल देंवचार तर तुमकां चोवपा जाय संवसारांत हे अलेक्सियो सेक्वेरा वचून मेळय हो देंवचार सारको आनी हेणे आपण तिकेट घेतली असले यंग प्रॉमिसिंग कॅन्डिडेट कडेन भायर दवरलो आनी आतां लास्ट आतां बीजेपी जॉइन जालो
माझ्या फाटीचा ना फाटीचा माता आले सकल देवे मात्र सकल देवे जरा अरे सकल देवे ना तो फोटो नाही ना आणि माझ्या फाटीचा लागा रे होईल ना उमर बाया Alexio Sequeira! Alexio Sequeira! Alexio Sequeira! Alexio Sequeira! Feito! Alexio Sequeira! Feito! Fathers cannot change the party. Very simple. इतले तर गोंयकारां आसात इतले bills introduce करू शकता. This is the most important bill today in Goa. Change the amendment in the anti-defection law. And no alliance should be permitted post-election. Only pre-election alliance. You don't have orders, you don't have anything to stop us, and yet you are stopping us with blindness. Please tell us. Why please not stop? This is not our post. माझी गाडी सर माझी गाडी कॅप्टन अजियो मुगारियो अवसरा मरे वेलेंसियो Alexio Sequeira, next table. Yeah. गुणाई अरे आदिल नाही आम्ही घेता ओके तुम्ही रिपोर्टर शोल्डर तुका दिता हूं दादा ओके साया आदिल आमका आणि मार्गे बाबा त्यासाठी ना अंकल ते सॉस कोण टाकोय नाही साहेब तसं क्रॉस राम फाट करना का ए धक्को मन का
सगळे तसंच रे वोटिंग मनीस वोटिंग लोकांच्याकडे मेलो मेलो Alexio Sequeira मुर्दाबाद Alexio Sequeira मुर्दाबाद Alexio Sequeira hello Alexio Sequeira मुर्दाबाद voting voting Rasolo voting voting Rasolo voting voting number 1 voting voting Alexio Sequeira Alexio Sequeira Alexio Sequeira Alexio Sequeira voting 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 आवाज कोणाचो आवाज कोणाचो आवाज कोणाचो आवाज कोणाचो आवाज कोणाचो voting 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 Hello re melo Hello re melo Hello re melo Rasolo Long live Congress! Congress! Long live Congress! Long live Congress! Long live Congress! Long live Congress! Let go! Let go! आयज आमी गांवचे लोक प्रोटेस्ट करपा येयल्ले आनी हे जे पळय डिफेक्शन जालेलें आसा हे पळय बीजेपीन पळय हे गोंयकारपण गोंय जे होलसेल विकपाक काडलां हेजेर सिद्ध जालेलें आसा की हे 8 जाणांक व्हेल्या कित्याक हे 8 जाणांचे ऑपोजिशन पळय लास्ट असेंब्ली सेशन जाल्लें तेन्ना हेंच्यांनी हे सेशन घासयलेलें with the people's issue. So BJP was rattled. That is why they purchased these people. पण आम्ही सांगपाक सोदता बीजेपी सरकाराक स्पेशली प्रमोद सावंताक की तुमी कितलेंय ऑपोजिशन सायलेंस करपाक ट्राय करा इन डेमोक्रेसी आमी डेमोक्रेसी अपहोल्ड करतले आनी जे लोकांचे इश्यू जे गोंयचे इश्यूज आसा आयज गोंय काबार करपाक काडलेले आसा आयज कोस्ट लायन विकपाचो आसा दर्यो विकपाचो आसा शेतां विकपाची आसा हे सगळे एक मनशा खातीर हो अदानी सो हे जे चल्लेलें आसा हे हेल्थी डेमोक्रेसीक न्हू इनफॅक्ट देर ओन मिनिस्टर नितीन गडकरी has said that when there is a quality of opposition there is better governance to the people पण I don't know what this government wants to do आणि हांव सांगता परत सांगता प्रमोद सावंताक हें केलां हें चुकीचें आसा ऑपोजिशन सायलन्स केल्यार तुमी तुमचे वोट कांय वाडचे ना तुमचे वोट रिड्यूस जातले आनी येता ते
MP इलेक्शनाक आयज भारत जोडो अभियान आमी स्टार्ट केलेलो आसा काँग्रेस पार्टीन आनी तितून जायतले लोक एक येयलेले आसा irrespective of the caste, creed, religion, plus political parties are coming together because they have realized the seriousness of it. आज इकॉनॉमिक काबार झालेले आसा, इन्फ्लेशन खूंय पावलेले आसा, म्हारगाय खूंय पावलेले आसा, लोक काबार झालेले आसा, पूण हे सरकाराक पैसे आसा नाका ते काम करपाक आनी जाय ते काम करून लोकांचे बारीक लोकांचे कामाक आयज पैसे ना. तकलेर एक फोणो मारला पीपल कॅनॉट स्पीक. लोक म्हणटा आमी तुमचे तोंडान चयतले, तुम्ही फुडले आमले, आमी तुमकां सपोर्ट दिलो, हे कॅन्डिडेटाक दिवया म्हणटी कोण. पूण आयज कितें जालें, आपण मरणे तोंडार पावलो आनी लोकांकूय मान उडयता. आनी तुजी एज खंय पावली. तुका एक रिस्पेक्ट दितलो आमी की बाबा हो तुजो एक लास्ट टर्म म्हणून आनी तूं एक बरो सिनियर मनीस म्हणून. आणि सदांच म्हणलेलें आसा की नथिंग ग्रोज अंडर द बेनियन ट्री. हो आलेश सिगर म्हणटा समजा जाल्यार लोक की सगळो व्हडलो व्हडलो बोर्ड म्हणून बेनियन ट्री तो शेट दिता म्हणून पार्टीक. पूण सकयल जमलेर कांयच जायनासलें. आमच्या सगळ्या लिडरांक बारीक बारीक लिडर वयर सरपाक सोदताले आनी सगळ्यांक धांवून उडयल्ले आसा. तुम्ही आयज अशें ही परिस्थिती. तुम्ही आमदारा मेळोंक गेले, मेळ्ळा तो आमकां खबर ना. कित्याक आमदारान आयज सत्तेर आसा म्हूण आमदारान आयज पुलीस मिशनरी आनी गव्हर्मेंटाची यंत्रणा आयज हांगा लावन सगळ्या लोकांचो आवाज बंद करपाक केला. There are no orders. I asked this question with the PI there. What orders do you? Is there some work of the PWD going on to block the road? कितें आसा? सेक्शन 144 लायिल्लें आसा. कितें आसा? हांगा एक कोण तर सादो चोर गाडी कोणाक मर्डर करून गेल्या, तुम्ही पुलीस पावा त्या जाग्यार. जाल्यार हे टायमार तुम्ही हे व्हडल्या बॅक स्टेपराक आनी चोराक प्रोटेक्ट करपाक तुम्ही कितले पोलीस हाडले हाजे पळय. This is a lesson for full of Goa. आम्ही हांगा लोकांक इलेक्शन जमलेले आसा. What are they here for? Find out. कित्याक भाजप सरकार हे भिलेले आसा. कित्याक त्यांनी पळयला राहुल गांधीचो सपोर्ट सावथाक आनी ते सामके भिलेले आसा. आनी हे आमदार हांकां काय खरेंच फोरसायट ना. फाल्यां कितें जातलें ते पळोवया आमी. We are just going to revolt. All the people from Goa are going to revolt against this, going into the other party. Which is the next MLA you people are going to show your protest? That our people, we will consult the supporters and they will take the decision. Because we have said the people are the leaders now. Yes. Because these so-called leaders have betrayed us. So it will be the people, the supporters and the well-wishers of the Congress who will decide now. कोणाक लिसांव शिकोवपाचें पळय तें. If you can question the DM and पडतं गेलं का मग यातून घेऊया बघू.
I am the constituent of this constituency of Louis. He is representing me. I want to meet him. Also, will have to require. What is the answer? You are stopping the electorate to go and meet. I want an answer from you. Why you are stopping to meet my MLA? There have to be orders, no? We'll follow the orders. You give us there are no orders to stop us from meeting. We will respect it. We will respect the order. But there are no orders. There is no section 144. Then why we are electing an MLA? People So I have come cannot meet my peacefully to MLA. question the MLA. Why he became the leader? So from what I see, you cannot stop us. You cannot stop us, sir. You cannot use law and please, sir, you just allow us to go. Or you tell him to come here. Otherwise, you allow him to Tell him to come here. Tell him to come here. Please call. Put the police protection. He will ask him. You call him here. Give him police protection, no problem. Police protection. You call him here. Same way how we approach us before elections, let him come and approach us and give us the answers for questions that we've got. Taka full police protection देऊन आडा taka full protection दिया. तो इतना तर बिला झाला protection दिया. We are his workers here. He's a very truthful and a very devout person. He's a very holy person. 3-4 people can go. Which workers he has taken? Which workers he has taken? Let him tell now. We are here. Let him tell. Call him here. Let him face the people. Let him face his constituents. Which workers he has taken permission to join the BJP? We want to know. इतला बिला तो लोकांक अरे हम फेस कर मरे सगळे पुलिस आपय ऑल गोवा पुलिस आपय हांगा ते ताका प्रोटेक्शन दिया नो आमी उलयता we are not going here as protesters. We just want to see our MLA. Allow about 5 people of us to go there. Captain, let about 5 people go and call him. I don't think the Tell him to allow 5 people. Let him go and we are call. talking about 5 people. He's saying. The police is also not what has happened. Let us go, no? Police will not stop us. They are saying that it is Why you all are coming? I might ask him hard questions. He has to answer me. He may ask. I must ask him very hard questions. He has to answer me. I'm a senior citizen. I request at least let's be sensible. You and law and order. Okay? Bring him down. Bring him down. Give him all protection. Give him the responsible man. A humble request. Why you are saying 3 people can go and You only have said about 5 people can go and question him. He can come. 45 minutes. He's not there. He's not there. And how is that he has said 5 people go and meet him? He said 5 people can go and meet him. Now with the beyond gala. Now with the Jumping like a monkey. The better is monkey. Better. आयज म्हाका दिसता आमगे नुवे मतदारसंघाचो आनीक गोंयचो लोक दुखी आहा आनी हे दुखी आस पासून हे दूख आमकां लोकांनी दिवना जे लोकांनी पळय निवडून हाडलेलो ते आमदारान दिला आनी इतली पुलीस प्रोटेक्शन आपल्याक म्हाका दिसता हिंगा कोण गुंडा हो क्रिमिनोर येयलो आहा म्हूण आज ह्या लोकांचो डिमांड ह्या डिफेक्टेड आमदारान ह्या लोकां फुडें येवपाक जाय आनी म्हाजो डिमांड आहा ह्या आमदारान दिमगान बोगसोड मागपाक जाय कित्याक ही हॅज हर्ट द सेंटिमेंट्स आमच्या क्रिस्तांवाचे आमच्या हिंदू भावाचे आनी मुसलमान भावाचे ताणें देवाची
वो आमच्या जे आम्ही पुजा करता ताची फकाणां केल्या आणि ह्या फकाणां करपाक थोडे धर्मीक भाव हा म्हाका दूख भाव नाव क्रिस्तांव जावन धर्मीक भाव हा वो करून आमच्या वेर्ना म्हाका दिसता जो आमचो रिलिजियस ऑल्टर आशिल्लो तो असली मनशांक विकलोलो आनी आमच्या रिलिजियस ऑल्टराचेर आमचो पाद्री फादर डायगो पळय आसलो फकत ना तेक प्रमोट करतालो हो ऑल्टर पळय आशिल्लो ताणें हो पॉलिटिकली प्रमोट केल्लो आयज म्हाका जाल्यार दूख भोगता कित्याक तरी ह्या लोकांनी तरी आमदारां हाडलेलो एक काँग्रेस पक्ष म्हणून हाडलेलो आमचो एनसीपीचोय आमी उमेदवार घातलेलो पूण लोकांक चड विस्वास काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराचेर आशिल्लो आनी त्या निमतान तांणी काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराक हाडलो आयज काँग्रेस पक्ष जे वोटर पळय हा काँग्रेस पक्षाचे जे काँग्रेस पक्षाक वोट मारलो तांकां दूख जावन आयज ते पिसफुली प्रोटेस्ट करता आनी म्हाका कांय हरकत ना जरी हे पिसफूल प्रोटेस्ट जर आहा जाल्यार इतले पुलीस हाडून आमच्या पुलिसूय भावांक त्रास करपाचे आयज ह्या लोकांचो तो डिमांड आहा ताका येवं दी लेट हिम कम ओपन ताका कोण अर्थ लायता म्हाका कोण म्हाका दिसता नोबडी इज कम विथ नायफ्स एंड विथ वेपन्स ताका तर इतले गार्ड्स आहा आमदाराक तर नुवें मतदारसंघाचे गार्ड्स आहा ताणें लोकां फुडल्यान येवपाक जाय आनी ओपनली सांगपाक जाय फाटीं तो म्हणून लागलो आपल्याक लोकांनी सांगला तो लोक कोण सांगला तेय पब्लिकली ओपन कर मरे सो लोकांचो डिमांड तितलोच आहा हिंगा कोण झगडी करपाक येवना सो हे पिसफूल प्रोटेस्ट बिकॉज ही हॅज हर्ट द सेंटिमेंट्स ही हॅज हर्ट द वोट त्या पासून हो लोक हांगा आहा आनी म्हाका दिसता हे पिसफूल प्रोटेस्ट पळय आहा आमच्या कांय धर्मीक भावांनी आमच्या देवाच्या प्रवचनाचेर सांगला गो अँड हॅव अ पिसफूल प्रोटेस्ट म्हणून आमदाराचे पळय डिफेक्टेड आमदार पळय गेल्या तांच्या घरा कडल्यान एक पिसफूल प्रोटेस्ट कर म्हणला आनी तेच आयज करता आयज कोण हिंगा क्रायम करपाक येवना जो मनीस न्हू कोण किरमींदोर आनी कोण हे करपाक येयला म्हणून तो सांगता न्हू त्या मनशांगेर वचोन ताणें मर्डर केल्या ताणें कितें दादागिरी केल्या तो आज पर्यंत काँग्रेसाक वावरता आमगे झेडपी पासून आयला जाल्यार त्याच उद्देशी आमगे निवडून येयला तो किरमींदोर न्हू जावं गुंडा न्हू कोण न्हू तो एक सादो मनीस जे काँग्रेसाक वावरता तसलो मनीस आनी आमी हांगा सोगले हानबान आसाय काँग्रेसाक ह्या सेक्वेरान कितें केलें तें तुमकां बरें दिसला एलेक्स सेक्वेरान केलें तें बरें दिसला गुंडा येयला किरमींदोर येयला म्हणून तेजी गेला तेगे घराको गेला मारून तेका हे उलोवप कितें आमी सगळे एक्शन घेवपा आयल्या आमी दादागिरी करूंक येवना गुंडागिरी करूंक येवना इचारपा आयल्या हे केलें तें ताणें बरें केलां वायट केलें तें नाव सांगता गेले पेडता कार्दोजो हांव एंथनी डिसिल्वा चड म्हणण्याक ना पळय कोणूय खंयच्या पार्टीन गेलो म्हूण हरकत ना ही इज गोईंग एज पर द एक्ट एज पर द लॉ बट मॉरली कितें तरी आसता न्ही मॉरल्स आसता हे आतां एज पर द पर्संटेज ऑफ वोटींग पॅटर्न पळयलो जाल्यार नॉन बीजेपी वोट्स पळय आसा न्ही नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी इज अराउंड 97%. नॉन बीजेपी वोट्स 97%. फक्त 3% वोटिंग आसा 40% काँग्रेसी वोट 3% बीजेपी वोट. सपोज आमी तो म्हणटा आपल्याक लोकांनी धाडला एक्सेप्टेबल यार तो लोकांनी धाडला तो काँग्रेसीचो तुजो मनीस बीजेपी तुजो मनीस तर 43% जाता न्ही तुजे खंयच्या मॉरल कायद्यान हें बसता. दिस इज टोटल डेकॉयटी ऑफ द वोटर्स न्ही. इट इज अ व्हेरी सिक्रेट बॅलेट आणि पर्सेंटेज काढून पळयल्यार कांय जायना न्ही. इट रियली डिस्गस्टिंग. तू सपोज देर इज अ टसल बिटवीन बीजेपी एंड द नॉन बीजेपी और काँग्रेस एंड द बीजेपी एक टसल आसा ओके तुवें म्हणून जाता बाबा तेमी आपल्याक वच म्हणलो गेलो हांगा तर प्रश्नच येना मरे. 97% लोकांक नाका आशिल्ले त्या पार्टीन तूं भितर गेला दॅट मीन्स 97% लोकांक तुवें केट केले. सो आय एम नॉट गोईंग इन टू द निटिग्रिटीज ऑफ द लॉ. बाय लॉ येस ही हॅज ऑल द राईट टू गो. हांवें सदांच म्हणलेले 2 महिना पयले कापस्ताद आहा जाल्यार 7 जाण तुमी वचून दाखया म्हणून
एकल्याक आम्ही गॅस आउट करतले म्हणून 7 जण वचूंक ना तुम्ही 2 महिन्यापर्यंत रावले न्ही 8 जावपाक कितें दिस इज टोटल गोंय आमचे खंय वता रे लिटरली आमचे रोडोंक येता मरे अशें तूं बीजेपी सरकार चलयलो म्हणून नाका म्हाका चड दूख भोगता आमकां ओपोजिशन ना मरे आयज गव्हर्मेंट आशिल्लो न्ही बीजेपीचो देर इज नथींग रॉंग इन बीजेपी गव्हर्मेंट एज सच बट केन्ना थोडे प्रकल्प येता ते म्हाजे असल्यान तरी नाकाच नाका न्ही दोनूच वस्तूचेर येता ते घेर जातले एक उदक आनी दुसरी जमीन हे म्हाका आनी पण दोतोरांक आनी इंजिनियरांक पुलिसाक आनी कलेक्टराक लागून न्ही हे आमकां सगळ्यांक लागता ही आमची भूंय आसा कोण तरी एक वॉचमॅन आसूंक जाय न्ही तर इतलेंच म्हाजें म्हणणें आसा अलेक्स बाबान गेलो आय हॅव नॉट वर्ड्स अबाउट इट बट फक्त एक स्टॅटिस्टीक दाखोवंक सोदता हे पळय म्हणटा सपोर्टरांनी वच म्हणला क्लियर कट केस ऑफ नुवे 97% एंटी बीजेपी वोट्स हे लक्षात घे तुझ्या भुरग्याचे दोळ्यात दोळे घालून पळय तो युरी बाब म्हणटा तशें जेन्ना एक दीस हांव सांजेर घरा वयता आय विल लुक इन टू द चायल्ड हूज 3 months old आनी ताका सांगतलो हांव आमच्या गोंय भुमीक लागून रावलो म्हणून तुज्यान जाता तुज्या आई वडिलांच्या दोळ्यांनी पळय तुज्या बायलेच्या दोळ्यान पळय तुज्या भुरग्याच्या दोळ्यात पळय नातरांच्या दोळ्यान पळय आनी सॅटिस्फाय युअरसेल्फ दॅट्स ऑल थँक्यू व्हेरी मच That's